आमी गीत घेवया A2 पेज नंबर 1 आमच्या बापा स्वर्गावेल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जेजूची शांती आनी कृपा तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आज आमी 16व्या शेंकड्यांतल्या आविलाच्या सान तेरेजाचो उगडास करता. ती भितरली माद्र बागेवून जिणी जियेली आनी भितरल्या माद्रींच्या जिवितांत तिणें नवसरणी हाडली. भारतांत कार्मेलीत भितरल्या माद्रींचो पयलो कॉवेंत 19व्या शेंकड्याच्या निमाण्या भागांत मंगळूर शारांत स्थापन जालो आनी थंय पासून मागीर आतां भारतांत सगळेच कडेन तांचे कॉवेंत आसात. गोंयांत चिकाली तांचो कॉवेंत आसा. म्हणटच आज आमी खास करून कार्मेलीत भितरल्या माद्री पासत मागुया. तांचें जिवीत प्राचिताचें आनी सादें जिवीत तांच्या मागण्यांतल्यान ती आमकां सांबाळटात. देव तांचेर आनी तांच्या वावराचेर बेसांव घालो म्हणून आमी मागुया. आनी ह्या मिसांत वांटो घेवचे पयलीं आमचीं पातकां वळखून घेवया. काळजान थाण दूख धरतल्यांक बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुळकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. मागुया. देवा आमच्या बापा, क्रिस्ती भक्ती मार्गाची संपूर्णाय धर्मसभेक नव्यान दाखोवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं सान तेरेजाक तुवें उपजयली. तिच्या बरोवपांनी आटापलेली सर्गींची शिकोवण आमच्या आत्मीक पोसणाक उपकारूं खरे पवित्रायेच्या अत्रेगांनी आमची काळजां लासूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. मनशा तूं कोणूय जायशी तो दुसऱ्याचेर नितीचें फर्मोण मारशी जाल्यार निर्बाग सांगूंक वाट ना तुका. कित्याक जेन्ना ताचेर फर्मोण मारताय तेन्ना तुकाच तो गुन्यांवकारी कोत्ता. तर जें कोतुबाचेर तुवें फर्मोण मारताय तेंच कोतुबां तुका कोत्ता. तशेंच कोत्ता ताचेर आड देव आपलें फर्मोण मारता तें सारकें म्हूण आमी तोर जाणाव. आनी मनशां तींच कोतुबां तुवें कोची करून तशेंच चलतल्यांचेर फर्मोण मारताय. तूं मात देवाच्या फर्मोणांतलो वांटोलोय म्हूण समजताय वो ताचें भरपूर बरेपण तोकोस आनी सोंसणीकाय हाचें तूं बेपरवा कोत्ताय. तुवें जिवीत बदलूंक देवाचें बरेपण तुका ओडून हाडटा म्हूण तूं नकलोय. जिवीत बदलूंक तयार नासलोल्या
तुज्या काळजाचे दारुणायेक लागून रागाच्या दिसा आनी देवाच्या न्यायनीत पुरगोट जातली तेन्ना ताच्या क्रोधाचे जाल ओदीकूच पेट्टो म्हूण तूं मागून घेताय. तूं जोण एकल्याक आपापल्या कोन्यांनी परमणे फारीक कोत्तलो. थांबोन आसतना बऱ्यो कोन्यो करून मोहिमा मान आनी अमोरूंक सोदतल्यांक सासणाचें जिवीत तो दितलो. पूण आटोप नासलोल्याक सोत मांडून घेवचे सुवातेर खोटेपण मानता तांकां राग आनी क्रोध दवरलेलो आसा. खोंत आनी आकांत वाट कोतल्यांक सोमेस्त मनशांक रावता जी देवांक पयले सुवातेर. पूण ग्रीकांकूय मोहिमा मान आनी शांती बरें कोत्तल्या सोमेस्तांक जी देवांक पयले सुवातेर. पूण ग्रीकांकूय तर देवा हाचे ताचें तोंड पळोवंक चलोना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. आपल्या कोन्यांनी परमणे सर्वेस पोरा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. सगलीं म्हणुया. आपल्या कोन्यांनी सर्वेस पोरा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हजें खोडप. तूं एकलोच म्हजो तारूक. तूं एकलोच म्हजो किल्लो. तूंच म्हाका तीर गोट कोत्ताय. सबाब आपल्या कोन्या परमणे सर्वेस्पर दर एका मनशाक तो मजुरी दिता. सर्वेस्पराच्या गोपान शांतीन राव. तूं म्हज्या आत्म्यांक तो एकलोच म्हजो सदां बरवासो आनी विस्वास. देवाच्या हातान आसा म्हाका मान आनी तारोन. तो एकलोच म्हजें कोडप. देवाक हांव शेरोना येता. सबाब आपल्या कोन्या परमणे सर्वेस्परा दर एकल्या मजुरी दिताय. ताचेरूच विस्वास दवर. सदां राव ताचेर पातयेवन. घाल तुजे हुस्के सगले सर्वेस्पराच्या काळजान. सबाब आपल्या कोन्या परमणे सर्वेस्पर दर एकल्या दिताय. उदगाराक सगलीं उबी रावया. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्ता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, फारिजेवानो तुमचें कटा. ओर्तेलांव, पारोस आनी सगळे तरेचो भाजीपालो हांचो धावो वांटो तुमी दितात, पूण नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडतात. हे कायदे तुमी पाळूंक जाय आसले आनी ते चुकोवचे न्हय आसले. फारिजेवानो तुमचें कटा. देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तिंट्यार लोकांचे सलाम तुमकां जबरूच रुजतात. तुमचें कटा. दिश्टी पडनात आनी लोक नकळो जावन तांचेर चलता तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान ताका प्रतिपाळून म्हणलें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्रांनो तुमचें कटा.
उखलून व्हरूंक जायना तसलीं वजीं तुमी मनशांचेर उखलतात आनी त्या वज्यांक एक बोट पर्यंत तुमी लायनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. एका ल्हान गांवांत कानडी माध्यमांत म्हजें शिकप पयलीं ते 10वी मेरेन जालें. एक विशय मात इंग्लीश. आनी आमच्या प्रायमरी स्कुलान तेन्ना पांयांक वाडोनान सत्री ना, एक पोतें तातूंत एक स्लेट आनी बरोवंक काडी आनी तें पुसूंक एक आवयन दिल्लो एक ल्हानसो तुवालो, एक पुस्तक एकूच आनी बरोवंक दुसरें पुस्तक ना, एकूच टॅक्स्ट बूक. असल्या इस्कॉलान तेन्ना शिकप जालें आनी म्हाका कितेंच उणें पडलें ना. फुडें सगळें शिकप मागीर इंग्लिशीन करतना कितेंच उणें पडलें ना. उलटें जाल्यार इंग्लीश माध्यमांत शिकल्या जेजुइतांची इंग्लीश हांव सारकी करतां. घरांत इंग्लीश उलयतात, इस्कॉलांत इंग्लीश शिकले तरी सारकी इंग्लीश येना. ती गजाल दुसरीच. आमच्या त्या प्रायमरी इस्कॉलांत अशें आर्क आसलें आनी ताचेर व्हडल्या लेत्रांनी कांतयल्लें आसलें, नडेदंते नुडी नुडिदंते नडे. नडेदंते नुडी, जशें तूं जियेताय तशें उलय. नुडिदंते नडे, जशें तूं उलयताय तशी तुज्या जिविताची चाल आसूंक जाय. जेन्ना हांव ल्हान आसलो तें उतरां सारकें समजूंक ना हें कितें गाय म्हणून. मागीर वयल्या क्लासीन व्हड जातना मागीर तें समजूंक लागलें. आईच्या दोनी वाचपांचो आटाप तातूंत आसा, नडेदंते नुडी नुडिदंते नडे. आईच्या पयल्या वाचपान सांब पावलू रोमाकारांक म्हणटा, तुजें जिवीत पयलें सारकें जाग्यार आसूंक जाय. तुजें जिवीत सारकें जाग्यार नासतना दुसऱ्यांचेर फर्माण मारी नाका, कित्याक मागीर देव तुजेर फर्माण मारतलो. हांवूच बरें कॉप मारतां मिसाक येताना आनी लोकून लोकून येतां वा केन्ना केन्ना वेळ करून पावतां आनी लोकांक म्हणटा, सोरो पियेल्लो बरो न्हय, सोरो सोडूंक जाय म्हणटा. तो सोरो पिवपी बेबदो म्हाका पळोवन म्हाका विचारचो ना, फादर तूंच पयलो तुजी बेबदीकाय सोड म्हणचो ना. हांव जर सिगारां ओडतां, हांवें म्हज्या पुताक कशें सांगचें तूं सिगारां ओडूं नाका म्हणून. हांवें म्हज्या पुताक म्हणल्यार जाता, तूं आतां ल्हान आसा, वो सिगारां ओडचो तुजो वेळ न्हय. तेन्ना तो पूत म्हणचो ना, मागीर तूं कित्याक ओडताय? हांवूच ड्रग्स घेतां, हांवूच वायट जिवीत जियेतां, मागीर दुसऱ्यांक खंयच्या तोंडान हांवें सांगूं येता हें सगळें करूं नाका. म्हणजे एक प्रामाणीक जिवीत आमी जियोंक जाय आनी प्रामाणीक जिवीत जियेल्यार देव आमकां इनाम दितलो हें सांब पावलू सांगता. आनी तूं जर खोटें जिवीत जियेताय तर तूं तुज्या एकावंटाक जमो करताय वायट करुण्यो. आनी सांब पावलू शेवटाक म्हणटा, देव भेदभाव करिना, नो डिस्क्रिमिनेशन विथ गॉड. तो दर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे इनाम व ख्यास्त मेळटली म्हणटा. खरें म्हणजे तें इनाम आनी ख्यास्त देव दिना, आमीच तें करता. ह्या संवसारांत आमी कितें बरें करता तेंय आमच्या एकावंटाक जमो जाता. आमी कितें वायट करता आनी बोगसाणें मागूंक तयार ना आनी बोगसाणें मागिना तेंय थंय उरता. आतां कोणें म्हणूंक येता, हांव आतां म्हाका जाय तशें जियेतां आनी मोरच्या वेळार हांव कुमसार जाता आनी सगळें बोगसता. कोणें सांगलां तुका तुजें बोगसतलें म्हणून? तुका कुमसाराक
वचूंक वेळ मेळटलो म्हूण तुका कोणें बरोवन दिलां? खंयच्याय घडये तूं मरूं येता, मागीर कितें? देखून आमी सदां तयार आसूंक जाय. सदां आमी कितें भितर पळय वायरस आसा तें काडूंक जाय. कंप्युटर वापरतल्यांक खबर आसा, कोणी आपल्या कंप्युटरांत लॅपटॉपांत वायरस घेवन बसना. कित्याक वायरस जर भितर आसा मागीर एक दीस तुजो कंप्युटर क्रॅश जाता. सगळो वायरस काडूंक जाय. देखून आमी थंय एंटी वायरस घालता, वायरस लागू नये म्हणून. तशें आमी सदां नितळ रावंक जाय. खंयच्याय घडये मरण येवंक शकता आमकां. अशें आमच्यान म्हणूंक जायना हांव जाणटे पिरायेर मरतलों. तशें कांय ना. आतां ल्हान भुरगीं मरतात, तरणाटीं मरतात, मदले प्रायेचीं मरतात आनी जाणटीं तीं मरतातूच. म्हण सदांच आमी तयार आसूंक जाय हें सांत पावलो सांगता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान जेजू फारिजेवांचेर कठीण उतरांनी उलयता. कित्याक? तो म्हणटा तुमी तो भाजी पालो आनी सगळो आसा पळय धांतलो एक वांटो देवाक दितात, पूण तुमी नीत पाळिनात, हेरांक बरी देख दिनात. देखून तो तांचेर बडी मारता. आनी तो म्हणटा तांकां तुमी फोंड कशे ताचेर लोक चलोवन वेता तसले फोंड तुमी. तेन्ना एकलो आदोगाद वकील उबो रावन म्हणटा गुरुजी अशें उलोवन तूं आमकां अपमान करताय. तेन्ना जेजू म्हणटा तुमी तसलेच. लोकांचेर इतलीं वजीं तुमी घालतात, हातभार लायनात आनी जें कितें तुमी दुसऱ्यांक सांगतात तें तुमी करिनात. हें आमकां सगळ्यांक लागता, सगळ्यांक आमकां. पाद्रींक लागता, माद्रींक लागता, बिस्पांक लागता, कार्दिनालाक लागता, सगळ्यांक, लोकांकूय लागता, सगळ्यांक आमकां लागता. दुसऱ्यांक सांगचे पयलीं हांव सारके जाग्यार आसूंक जाय, सारके वाटेर आसूंक जाय. आतां आमी मनीस म्हणटच आमचें चुकता. आमी कोण सांत न्हय, सांतिणी न्हय, इतलें आसून सयत चड करून अधिकाराचेर आसल्यांनी बरी देख दिवंक जाय. इगर्जेन पाद्री एक अधिकार, कॉवेंतांत माद्री अधिकार आसा, घरांत आवय बापाय ती अधिकारी, तांणी तांच्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक जाय. पूण जायते फावटी आमी हेरांक सांगता आनी हेरांक सांगलें आमी करिना. जायते फावटी लोक म्हाका येवन म्हणटा फादर तूं आज बरो उलयलो, बरें उडयलें तुवें, उडयलें. उडोवपाचें कितें, नाका जाल्लें उडयता. बरो शर्मा उडयलो म्हणटात ते म्हाका. हांव तांकां म्हणटा शर्माव कोणेंय सांगूंक येता बाबा बाये, पूण शर्माव जियोंक आसा. जो शर्माव हांव सांगता तो पयलो म्हाकाच उगडास करून दिवंक. आज हांवें लोकांक कितें सांगलें तें हांवें आज पाळूंक आसा आनी मागीर तें लोकांक. इंग्लिशींत आतांच्या काळार एक सांगणी आसा, वॉक द टॉक. म्हणजे जें कितें तूं जियेताय ते प्रमाणे चल, ना जाल्यार चड दीस कोणूच आमकां मान दिवची नात. चड करून आयची तरणाटी पिळगी आसा पळय तांकां आमची उतरां नाकात. तांकां जाय आमच्यो करण्यो. आमचें जिवीत पळोवन तांकां दिसूंक जाय हो मनीस प्रामाणीक, ही मनीस नितिवंत. ना तर जाल्यार सगळें खडपाचेर उदक, कांय फायदो ना. म्हणटच आयची दोनी वाचपां आमकां प्रामाणीक जिवीत जियोंक आपयतात. जें कितें आमी उलयता तें आमच्या जिवितांत करूंक आनी जें कितें आमच्या जिवितांत आमी जियेता तेंच आमी हेरांक सांगूंक तीं वाचपां आमकां उलो दितात. तो उलो आयच्या दिसा आमी जियोया. आमी गीत घेवया C32 पेज नंबर 42 सर्वेस्परा देवा. She
म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. बापा, सर मनशांच्या तारका धर्मसभेच्या सर्व गरजां खातीर सांत तेरेजान आपल्या मठाच्या वण्टी भितर खतखतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें. आमकां जण एकल्याक तूं आपयताय त्या बेसांत आनी जाग्यार धर्मसभेच्या आनी आख्या संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक ह्या जेजूच्या बलिदानांतलें आमकां बळ मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबार. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटां. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्याचे तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आनी सिम्यांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदत्ता, अविलाची सांत तेरेजा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या उतरां प्रमाणे आमी जियोंक देवाचे कृपेची आमकां गरज आसा आनी ती कृपा आमकां लाभूंक जेजून शिकयलेले मागणें आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशानात रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पथकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. जिवन जाल्ल्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमी गीत घेवया. T4 पेज नंबर 49. आशेता काळीज मोचे. दया करून तुमचे दोळे धांपून घेयात.
आमचो स्वामी, आमचो सोडवणार, आमच्या काळजांनी आयला, ताका आमी आर्गां दिवया. ताणें आपल्या फकत उतरांनी मात्र न्हय, बगर आपल्या करण्यांनी आनी आख्ख्या जिवितांतल्यान आमकां देख दिल्ली आसा. आनी तशेंच सायबीण मायेनी केल्लें आसा, सांता सांतिणींनी केल्लें आसा. आमी आमच्या बेसा प्रमाणें शिकपा प्रमाणें आमच्या उतरांतल्यान आनी करण्यांतल्यान हेरांक बरी देख दिवंक, आमची उतरां आनी करण्यो एक आसूंक देवाचो आदार मागुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखणतलो, संस्थेचे संस्थेक तुजें विस्वासीपण परगडतलो. मागुया. देवा आमच्या बापा, आमी आतां सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवोवची तान आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय आनी सान तेरेजाची परजळीत शिकोवणे आनी देखे वरवीं बंद मटवाशी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगय. आनी सरगार आमी तुका वाखणूंक पावसर आतां थावनूच सगळें आमचें जिवीत तुज्या माये मोगाची निरंतर वाखाणणी जावं दी, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जी कोण मिसाक वेळ करून येतात तांणी फुडें बसूंक विनंती करता. फाटल्यान बसचें न्ही, फुडें बसचें. फुडें हे बांक फकत माद्री खातीर ना, सगटां खातीर कोणें फुडें येवन बसूंक येता देखून उपकार मागता, सगळ्यांनी फुडें येवन बसचें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमची उतरां आनी आमच्यो करण्यो एक जावंक जेजूचे शांतीन आतां आमी वचुया. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरगार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुमच्या इंतेसांव पासत मागात. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सकटा पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखणटा. आमेन. तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. आमी गीत घेवया. F3 पेज नंबर 86. देव आमकां जाय. देव आमकां जाय.